हांगा आमचो कमर्शियल प्रोजेक्ट आसा। हांगा तुमी पयला बायणा पावर हावस आशिल्ले पयलीं हांगा, आनी लोकांक आमी रिहेबिलिटेट केले। सो आतां खंय तरी हो प्रोजेक्ट बांदता आसतना हे सगळे जे आमचे हांगा धंदो करपी आसा, आमचे भाव आसा, तांकां आमी सांगलां की 1 तारखे पयलीं शिफ्ट जाया म्हणून। सो आमकां हांगा काम स्टार्ट करपाक बरें पडटलें। आमी सदांच तांकां बेगीन कित्याक कर म्हणटा, कित्याक आज तुमी फीश मार्केट पळयलां, आज 1 वर्सा भितर फीश मार्केट रेडी जावपाक पावलें। सो आमी तांकांय सांगलां तुमी जितले बेगीन शिफ्ट जातले तितलें आमकां काम करपाक बरें पडटलें, आनी त्या खातीर तेय सगळे एग्री जाल्या। आनी बाय सोमार मंगळार आमी सगळ्यांक शिफ्ट करून म्हणजे हांगा प्रोजेक्टाक स्टार्ट करता। अरावंड 18 कोटीचो प्रोजेक्ट हांगा बायणा पावर हावस येता, तातूंत शॉप्स आसतली, वयर हॉल्स आसतले, असो खूब एक कमर्शियल प्रोजेक्ट म्युन्सिपालिटी खातीर। म्युन्सिपालिटी बरी स्टेबल जावची म्हणून आमी हो प्रपोज केलो, त्या खातीर हो आतां काम स्टार्ट जाता। नुस्तेकारांकूय आशिल्लो, तांकां कोण कोण मदीं मदीं कितें पिन मारता आसत हांव नकळो, म्हणून आज नुस्तेकारां कशी हॅपी आसा तशें तेय हॅपी जातले। आनी तांकां आमी लेटर दिवन तुमकां रिहेबिलिटेट करता। म्युन्सिपालिटीचे लेटर तें कोणाचें हांव बरोवन दिना। म्युन्सिपालिटी जेन्ना तुका लेटर दिता की तुमकां आतां रिहेबिलिटेट करतले म्हूण पडटा हांगा, तेन्ना म्हाका दिसता ताजेर कोणें डावट घेवपाक जाय। ताका सद्याक तांकां शिफ्ट करपा खातीर खंय अरेंजमेंट केल्ली आसा? आमी थंय ब्रीज आसा पळय सी बिल्डिंगे कडेन, थंय तांकां सगळ्यांक दीस इज अ टेम्पररी अरेंजमेंट, म्हणजे 1.5 वर्सां खातीर। पूण आमी तो प्रोजेक्ट 1 वर्सा भितर कंप्लीट करपाक आमचो प्रयत्न आसा। हो पयलीं हिंगा ओल्ड पावर हावस आसलो, आतां हिंगा प्रोजेक्ट हाडला अंडर जीसुडा। आमचो 10 साल केला हेल्प करून तो जीसुडा करून पिपल बी तेज्या हाटल्यान लागून हो प्रोजेक्ट आमी हाडलो। सुमार हो 18 कोटीचो प्रोजेक्ट, आनी हो प्रोजेक्टा लागून आमी आयज येयल्ले की गाडेकारांक शिफ्ट करपाक तांकां 1 म्हयनो पयलीं सांगलां आमी शिफ्ट करपाचें म्हणून। आमी थिंगा तांकां शिफ्ट करपाचें ITO फुडल्यान एक कामत गॅरेज आसा तेजे फुडल्यान, आनी ती शेड आसा रेल्वे शेड आसा तेजे फुडल्यान आमी तांकां रिहेबिलिटेट करतले। आनी तांकां आमी तेजे मदें MOU सायन केलो आसा। तांकां पत्ते तुमी हेणें सांगला ते भाशेन तांकां पत्ते आमी हाडून रिहेबिलिटेट करून थिंगा 1.5 वर्सां मागीर पत्ते हाडून तांकां आमी हिंगा शिफ्ट करतले। आमी वायट तरेन सांगलें बरे दीस येयल्या वास्कोकारां खातीर, आनी हो जो प्रोजेक्ट ड्रीम प्रोजेक्ट जो आमचो हांगाचो कावन्सिलर दिपक नायकान सांगला तशें खरेंच ते खरो ड्रीम प्रोजेक्ट। कित्याक बायणा जी वेवस्था तुमी पळयला कशी आहा, ती गाडी येता आनी थंयसर एक बरी भव्य बिल्डींग येवप आनी एक सुंदरता तेजी वाडटली। कित्याक हांगा रवींद्र भवनूय आसा। खरेंच हांव अभिमानाची गोश्ट, तशेंच हांव खरेंच थँक्यू म्हणटा आमचो आमदार बाब दाजी सालकर। दाजीक याद नासतली पूण म्हाका याद आहा, दाजीच्या बर्थडे दिसा हे फायनान्सानसून ही पास जाल्ली फायल, म्हणून हांव खरेंच दाजीचे हे कौतुक करता की तेणी हे प्रोजेक्ट बेगीनचे बेगीन हाडले, आनी सगळेच प्रोजेक्ट जितले वाचकोन आहा ते 5 वर्सां भितर तुमकां कंप्लीट दिसतले, आनी इतलें सांगूंक चिंतता काय ना। आणि आयज हो ड्रीम प्रोजेक्ट म्हाका सक्सेस जाता कसो दिसता हे म्हज्या आमदाराक लागून। आयज खुबशे दीस जाले आमी एक विचार करताले बायणा वाठारांत एक हॉल ना, ताका लागून आमी हॉल करपाचो हांगा एक प्रयत्न केला आनी ही 2 हॉलां आसा, ज्या कारणान म्युन्सिपालिटीक खंय तरी स्टेबिलिटी मेळटली, इनकम मेळटलो। हो प्रोजेक्टान अशें आसा की हांगा जे स्टॉल्स आसा पळय तांकां लागून आमी एडवान्सान अरेंजमेंट केल्लेले आसा। तांकां स्टॉल्साक लागून धाकटी शॉपां केल्लेली आसा, त्याच्या वयर आमी कमर्शियल प्रोजेक्ट ऑफिसीस टायप केल्लेली आसा, आनी त्याच्या वयर 2 हॉल आहा, एक AC हॉल एक नॉन AC हॉल, आनी एक हॉल आसा पळय ते फक्त म्हणजे बुफे बी लावपाक, म्हणजे 3 हॉलां आसा। त्याच्या भायर आनीक हांगा एक रेस्टॉरंट आसा। सो बरो प्रोजेक्ट आसा, आनी हो प्रोजेक्ट जावपाक कारण म्हाका दिसता म्हाजो खूब तेंप तरी हांव फाटल्यान लागलेलो, इवन हांवें लास्ट मॅनिफेस्टोन सुद्दां घातलेलो की बाबा हें करतलो म्हणून। आनी ह्यो जाल्या उपरांत पयलो म्हाज्या आमदारान म्हाका सांगलें की तुजो प्रोजेक्ट आपूण पयलो घेता म्हणून, आनी म्हाका खूब बरें दिसलें। आनी त्या प्रोजेक्टाचे फंडींग मातसो प्रॉब्लम जालो पूण फंड तेणी हाडले, आनी हो प्रोजेक्ट आमकां साकार जालो। आनी तुमी पळयलात लास्ट टायम आमी विश्वजीत राणे आमचो ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर अर्बन तेणी इनॉग्रेशन सुद्दां केलेलो आसा। आनी आयज आमी हांगा येयल्लेले आसा ते आमचे हांगा बारीक बारीक जे स्टॉल ओनर आसा, स्टॉल चलयता गरीब लोक तांकां आमी रिक्वेस्ट करपाक गेल्या, तांकां ऑलरेडी अल्टरनेट जागा आमी केल्लेली आसा, आनी तांकां शिफ्ट करपा लागून हांगा येयल्लेले आसा। आनी ते सगळे बरे लोक आसा, आनी ते आमकां अशें कॉपरेट करतले आनी शिफ्ट जातले। केन्ना मेरेन काम चालू जातलें आतां हें? आमी 1 तारखेक चालू करपाचें आसलेले, पूण खंय तरी मातशें लेट जाल्ले कारण आमी 5 तारीख पासून ट्राय करतले चालू करपाक येता त्या म्हयन्यांत। प्रोजेक्ट कंप्लीट जावपाक कितलो टायम? आमचो राव 1.5 वर्सां, म्हणजे 18 मंथ्स आमकां दिल्लेलो आसा। पूण आमच्या कॉन्ट्रॅक्टरान म्हाका एश्युरन्स दिल्लेले की समज आपण बेगीन खाली करून दिता ही एरिया जाल्यार आपूण 1 वर्सान करता म्हणून। तरी सुद्दां एफर्ट तो घालतलोच आनी बेगीन करपाक ट्राय करता। So overall field interaction with the people are successful. 100% दे ऑल पीपल आमचे लोक ते